गोयचे पुलीस करतात बरे काम, तांकां बरे प्रशिक्षण मेळपाक जाय। गवळी वखदां आड कारवाय करपाची पुलिसांक दिल्या सुचोवणी, म्हणटा DGP। संजीवनी साखर कारखान्याविशीं 10 दिसां भितर घेयात निर्णय, ना जाल्यार सांग्यार करतले आंदोलन। ऊस शेतकऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी। 2007 केल्लो वेज सेटलमेंट करात लागू, पयलींच्या सेटलमेंटा प्रमाण येवपाक जाय पगार, युनायटेड बार्जमॅन संघटनेन मागला। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। संजीवनी साखर कारखान्याविशीं 10 दिसां भितर निर्णय घेयात, ना जाल्यार सांग्यार व्हडलें आंदोलन करतले। ऊस शेतकाऱ्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या, तशेंच तांकां दरूय वाडोवंक जाय। संजीवनी साखर कारखान्याविशीं फुडलो निर्णय घेवपा खातीर ऊस शेतकारांनी वाडे कुर्टी बसका घेतली। हे बसकेंत हो निर्णय जालो। पळयात। आतां एक वाडे कुर्डी हांगा शेतकरी जे उसकार आसा तांची एक बैठक जाली आनी बैठकीक सुमार 1000 सर शेतकरी उपस्थित आशिल्ले। तांची मागणी आशिल्ली की तांकां ह्या वर्साची ऊसाची किंमत 3600 दिवचे आनी वाडीव किंमत 200 रुपया पर एवरी मंथ दिवची। त्याच बरोबर जातले बेगीन जी आमची संजीवनी साखर कारखाने आसा तो शुगर बॅन बंद पडल्या, सरकारान बंद केल्या, ती बेगीन सुरू करची। ते सरकार एक वटेन म्हणटा शेतकऱ्यांचे आमी शेतकऱ्या खातीर इतले दिता, पूण सरकार जे शेतकऱ्या खातीर दिता तेचे कांयच दिना अशें तांचें म्हणणें आसा। गेल्ले कितलीं वर्सां साकून हे शेतकऱ्याचे अनेक मागणी आसा ते पूर्ण जायना। जर तर सरकारान हो अल्टिमेट सरकारान ते फाल्यां नाल्यार परवा मेमोरंडम दितलो आनी तो मेमोरंडम 10 दिसांचेर सरकाराक टायम दितलो आनी टायम भितर जालो ना जाल्यार तेणें आंदोलन करपाचें, सांग्यार मोठें आंदोलन करपाचें अशेंय ताणें जाहीर केल्लें आसा आयचे भितर। आनी दुसरें म्हळ्यार आयज एक कमिटी काडल्या, तेजें नांव नवीन कमिटी स्थापन करून ताका नांव दिल्लें आसा की संघर्ष ऊस उत्पादक शेतकरी समिती अशें नांव दिल्लें आसा। आनी एक हाजी गोश्ट म्हळ्यार जी पळय आज कमिटी दिल्या, आज कोणच्याच ताणें पॉलिटिशनां हे स्टेजीर घेवना। आनी जेन्ना प्रसाद गांवकर जे लोकल MLA आसा थंयचे सांग्यावयले आयले आनी तेन्ना ते लेट आयले मिटिंगेक, पूण ते सकयल बसले आनी कमिटीचो अध्यक्ष केलो तो एक शेतकरी भावाक ताणें अध्यक्ष केलो। तो शेतकरी आसा, खरोच शेतकरी आसा, तो उपसरपंच आसा, आनी पूण एक मजेसीर करून जे प्रसाद गांवकर आसा ते आमदार आसून सुद्दां तांकां सल्लागार समितीक ताणें आनी प्रसाद गांवकर जे आसा ताणें हाका पाठिंबो दिला। आयतां ते 10 दिसां नंतरूच कळटलें की सरकार तांची मागणी पूर्ण करता की ते आंदोलनां बसता। गोवा तरी प्रहर सावर्डेकर कुर्डी वाडेच्यान म्हागेल्या सरकारा डिमांड आसा। आज कुस्तीदेव गांवकर हे गेले आयज तर तूं व्हॅल्युएशन केलां, हे कितली केलां आनी तो तुका मान्य आसा गाणा आसा, हे आमकां तेणी सांगून दिवपाची गरज आसली, पूण ना। एक येयल्या उशेलां तो उशेल तुगे आसा गांव पळोवन गेल्या, पूण शेतकऱ्या भितर म्हाजे भितर भंय भीती जाल्लेली आसा की ह्या म्हालाचो कितले रेट केलेली आसा ही आमकां कांय खबर ना। आनी त्या परस आमी आतां एग्री जाल्या, कितें एग्री जावपा जाय? म्हाजो डिमांड आसा की ह्या उसाचो कितले व्हॅल्युएशन केलां आनी कितले एमावंट मेळटलो हो आयज आमकां लेखी स्वरुपांत दिवपाचो हो म्हागे प्रस्ताव आसा। जो पर्यंत लेखी स्वरुपांत दिना तो पर्यंत आमी वगी बसपाना अशी तुमचे फुडें म्हागे प्रस्ताव आसा। आनी लेखी स्वरुपांत दिना तो पर्यंत आमी वगी रावपाची ना। लोक एक सांगपाचें आसा, डिमांड घालूया आनी घरा कडेन बसलें हें काम जावचें ना। तेका एक डेट दिवया, एक 8 दिसां दिवया, 10 दिसां दिवया। आनी जर ह्या आमचे डिमांड सोडना, तुमचे सगळे शेतकऱ्यांचे सहकार्यान, तुमी शेतकरी न्हू, तुमची कोण भुरगीं आसतली, घरांत 2 मनीस आसतले, 3 मनीस आसतले, आमी आमच्या ह्या सांग्यार नेतृत्व करपी आमची पॉलिटिक्स सोडून आमचो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसर सांगी आसा, ह्या दारां आमी 8 दिसांचो तर 5 दिसांचो एक 10 दिसांचो टायम दिवया आनी आमी थंय धड्या हाडून ना बसया। धड्या हाडून ना बसया, 4 दीस बसया, 5 दीस बसया, फक्त एक त्रास जाताले। एक दीस आमकां भुगेक पडटले, एक दीस आमकां तानेच पडटले, एक दीस आमकां न्हिदेच मातशी कमी काडची पडटली। पूण ह्या सगळ्यांक सोडून आमी त्या सांग्यार आमी बसोन एक दीस धड्या हाडून ना बसोन हेजे तरी न्याय मेळचो करना। बाबानो तुमकां आमी फोटोपा खातीर काडला हांगा। आमची डिमांड आसा, भविश्यान तुमकां सांगलेलें आसा डिमांड कशें आसा ते, आनी डिमांड म्हणजे वर्सा वर्सा वाडपा जाय।
वर्सा वर्सा घेवपाचे हे डिमांड म्हणजे आसना. जर तर हे डिमांड जर आसा जाल्यार ते म्हाका दिसता एक जर कृषी मंत्र्याची बसयल्ले आसपाक शकता आपल्याक 3000 2000 ते 3000 3200 400 600 करपाचे. आणि ही रेट जी आसा ती रेट आमी वाडपाकच जाय. आयज आमी शेतकऱ्याची एक व्हडली मोठी सभा घेतली, जेणे करून म्हळ्यार आज जालें कितें की संघटना आमची काम करताली पूण ती खंय तरी कमी पडली म्हणून आमी सगळ्यांनी एक तरुण जे भुरगे आसले ह्या वाठारांतले ते सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमी कितें तरी करपाक जाय. हेजे पयलीं आमकां सळावली जेन्ना धरण जालें तेन्ना आमकां खुबशे आमकां सरकारान त्या वेळाचेर सरकारान जेन्ना सांगलेलें पूण आज पूण तें पूर्ण जालें ना. त्या खातीर आमकां ही आमकां सभा घेवची पडटा. आयज सरकार आमकां शुगर कॅनाचेर तोंडी सांगता पूण लेखी कांय दिना. आज पर्यंत कितल्योश्योच हें जाल्यो म्हळ्यार प्रत्येक फावटी वेगवेगळो विशय जाता. एक फावटी म्हणटा सुरू करताले फॅक्टरी, दुसरी फावटी म्हणटा 10 वर्सांचें कंपेन्सेशन, तिसरी फावटी म्हणटा 5 वर्सांचें कंपेन्सेशन आनी आतां म्हणटा कितें परत फॅक्टरी सुरू करतले. पूण हेजेर आतां कितले पर्यंत आमी विश्वास दवरपाचो ह्या खातीर सगळे शेतकरी एकवटले आनी आमी असो एक निर्णय घेतला की आज आमी एक नवी समिती स्थापन केल्या आनी ते समितीच्या थ्रू आमी सरकाराक फाल्यां निवेदन दितले आनी सरकाराक आमी 10 दिसांचो टायम दितले. आमच्यो मागणी आसा. पयली मागणी म्हणल्यार आमकां वर्साक जे आमकां ज्या सरकार आमकां पयशे दितलो ते 3600 रुपया प्रमाणे पर टना फाटल्यान आमी दिवपाचे. ते दिता आसतना अंदू वर्स सोडून फाटली 5 वर्सांचे जे एवरेज काडत जाल्यार ते चड जे आसा एवरेजी भितर चड जे खंयचे वर्सा टन येयलां त्या टना प्रमाणे आमकां 3600 प्रमाणे आमकां पयशे दिवपाचे. ते पयशे जे आसा ते सादारण फेब्रुवारीच्या एंडाक पयलीं फेब्रुवारीच्या 30 तारीख पयलीं आमकां ते पयशे मेळपाक जाय. दुसरी गोश्ट आमकां तोडणेचे पयशे पोरूचे अजून पर्यंत मेळना. ते पयशे सुद्दां आमकां बेगिनातले बेगीन सरकारान दिवचे ही आमगेली मागणी आसली. तुमी हेजिटेशन कितें करपाचें अशें म्हणून विचार केला सरकार ज्यो 10 दिसां भितर जर आमची मागणी मान्य करना जाल्यार आमी 11 दिसाक आमी सांग्यार जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेजे मुखार आमी बसतले आनी ते अशें बसतले की जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी दिना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाचे ना. थंय आमी जेवणाची वेवस्था सगळी थंय तांदूळ जेवण सगळें थंयच करून जेवतले आनी जो पर्यंत सरकार मागणी करना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाना असो एक आमी निर्णय घेतला. तुम्ही मागणी केल्या तेजी मागणीचेर बरोवन दिताले नाल्यार आमी डिसिजन घेतले अशें म्हणून हय ते आमी जें निवेदन दितले तितून भितर आमी सगळे पॉयंट घालतले टायम लिमीट दितले आनी टायम लिमीट दितले. 10 दिसांची टायम लिमीट दितले. खंयचे वाड्याचे लोक आशिल्ले, कितले गांवचे लोक आशिल्ले? हे सादारण आमी सगळे ऊस जे आसा उसकार जे आसा हे सांगे तालुक्यांतले तेंकां सगळ्यांक आमी सांगलेलें, इवन काणकोणच्यान सांगलेलें. आतां पाठिंबा दिला तुमगे लोकल आमदार आशिल्लो ताणी थंय आयिल्लो. आमी कितें केलें आमी प्रत्येक आमी लिडराक सांगलेलें की आमकां तुमचो पाठिंबा जाय. हें जें आमी एजिटेशन आसा कोणाच्या विरोधात ना जावं सरकाराच्या विरोधात ना खंयच्या पार्टीच्या विरोधात ना कोणाच्या विरोधात ना. हे आमी शेतकरी एकवटल्या आनी शेतकऱ्यांनी आमचो प्रश्न जो आसा सरकारा मुखार मांडपाचो आमी जे हितून जे पडल्या तितून भितर सरकारान आमकां भायर काडपाचें ह्या खातीर आमचे प्रयत्न चल्ला. गोवा 365 खातीर कुर्डीच्यान प्रहर सावर्डेकार. गोंयचे पुलीस बरें काम करतात पूण तांकां अजुनूय बरें प्रशिक्षण मेळपाक जाय आनी तें मेळटलें अशें पुलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीना हांणी सांगलें. घोडी वखदांच्या बाबतींत सरकार कसलीच तडजोड करचो ना, देखून पुलिसांनी अदीक कार्यक्षम रावन काम करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. रायझिंग डे निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत डीजीपी उलयतालो. सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी दाखल जाल्ल्या कागाळ्यांचेर एफआयआर नोंद जावपाक जाय अशें ताणें सांगलें. ह्या नादी एफआयआर नोंदोवन घेवपाक पुलीस आडनदर करतले ही गजालय ताणें मान्य केली. Our Honorable Chief Minister is also worried about drugs. There should not be any drug in Goa. And now our people are taking action. Complaints have reduced regarding drug abuse in Goa. I have instructed that whenever any intelligence is gathered regarding drugs, we should take action. We should have zero tolerance toward drugs. Books will be very useful. Moreover, I have asked SP training to devise courses. We will have enough courses. Regarding parade, I could see there were no regular parade in Goa police. It is required. The parade is required for police. If you see, the parade is very useful. So I have re-emphasized
weekly parade, and in some of the units it will be more than once in a, like twice or thrice in a week parade, but we'll decide which unit will have how much. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. पुर्तुगीजांच्या अत्याचारांतल्यान गोंयची भूंय मुक्त जावची ह्या खातीर स्वतंत्र सैनिकांनी दिल्लें योगदान खूब व्हड आसा. ही भांगराची भूंय वाटोवपाक जे झुजले तांकां मानवंदना म्हणून आडपय फोंड्याच्या सागर नायक मुळे ह्या तरणाट्यान माती आनी शेणाचो वापर करून काडिल्ल्या चित्रांतल्यान मानवंदना दिली. बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार हें चित्र खूब कितें सांगता. माती आनी शेणाचो वापर केल्ल्यान ह्या चित्राक गोंयचे मातयेचो वास आसा. दुसरे वटेन स्वतंत्र सैनिकाचे फोटो काडून तांकां मानवंदनाय दिल्या. चित्रांत दाखयल्ले चर्च, देवूळ, मस्जीद ही गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाची व्हडविकाय दाखोवन दिता. मुक्ती उपरांतचो सूर्य आनी भारतांत जाल्ले विलिनीकरण म्हणून भारताचो झेंडो दाखयला. पळयात ह्या तरणाट्या कलाकाराच्या नदरेंतल्यान साकार जाल्लें गोंय. सेलिब्रेशनाचें आसा कशें आसा, गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचे पयलीं म्हागेलें मनां आशिल्लें की एज अ आर्टिस्ट म्हणून हांव म्हागेले हरशीं म्हणून रिसर्च आसात की हांव गांवचे रिसर्च करता. गांव जो शेणटा आनी शेणत वयता पळय तेजेर हांव रिसर्च करता. सो म्हाजें फक्त पोटा पुरतीच योगदान न्ही, सो हे गोंया लागून कितें तरी योगदान आसपाक जाय. सो ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी की काम करपाक लागून. ही कोणी सांगनासतना हांवें म्हाजें मनान दिसलें म्हणून हांवें केलें. सो म्हाका अशें दिसता की एज अ आर्टिस्ट म्हणून आमी कितें तरी कंट्रिब्यूट करपाक जाय म्हणून. सो म्हणून हो वर्क तयार केल्लो आसा. अशी खूब आसा, अशी अंकत नंबर म्हणून सांगपाक शकना, पण खंयची टॉपिकाचेर काडला तुवें? आतां रिसेंटली म्हाजें नवरात्राक हांवें एक चित्र तयार केल्लें. अशेंच जशी 9 दिसां 9 देवी रुपां आसता तशीच हांवें 9 दिसांची 9 रुपां केल्ली, 9 डिफरंट देवी घेवन. सो ज्यो बऱ्योच हायलायट जाल्यो की गोंया भितर. आनी अशीच हांव गांव जे शेणटा आनी जे आमचे जाणटेले आसा तेंचे स्टडी करता, तेंचे डॉक्युमेंटेशन करता आनी अशें करून काम करता. आनी होच म्हाजो हेजे फुडें असोच प्रोसेस चालू उरतलो. सो आमी जर आमचें कंट्रिब्युशन म्हणून गव्हर्मेंटान जर आमकां फंड स्पॉन्सर केलो न्ही जाल्यार आमी प्रत्येक त्या गांवांत वचोन तेंच्या गांवांत फ्रिडम फायटराचे वचोन स्ट्रीट आर्ट करून तांकां हें एप्रिसिएशन करपाक म्हणून. तितून कितें जातलें, कामूय जातलें प्लस थंय नांवूय उरतलें तेंच्या गांवचें. तेंचो कोण फ्रिडम फायटर आसा तेजो पोर्ट्रेट येतलो, लोक पळयतले आनी परत याद जातली तेंची. आनी ती फॅमिली आसा जावं तेंचो गांव आसा पळय तांकां मोठें मान आनी मोठेपण येतलें की आमचे जे जाणट्यांनी कितें केल्लें पळय न्ही तें आयज खूब आमकां दोळ्यां मुखार पळोवपाक मेळटा म्हणून. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. दोन 2007 केल्लें व्हेज सेटलमेंट लागू करात. युनायटेड बार्जमॅन संघटनेन मागणी केल्या. आमकां पयलीं सेटलमेंटा प्रमाण पगार येवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. बार्जीचेर जे कामगार कामाक आसतात तांकां कायद्या प्रमाण पगार मेळपाक जाय. तशेंच तांकां 14 ते 16 दीस सुटी आसपाक जाय अशें संघटनेचो अध्यक्ष पोती गांवकारान सांगलें. मोजकेच जर मालक सोडले जाल्यार बाकी खंयचेय मालक ही सिस्टम इम्प्लिमेंट करिनात. त्या कामगारांक फोर्स करतात की तुमी म्हयनोभर काम करपाक जाय. पगार जो सेटलमेंटान बरयलो तो सुद्दां पगार दिना. इवन तांकां काही कडेन तर मिनिमम वेज तांकां मेळना अशी परिस्थिती आसा. आनी ह्या दृश्टीन त्या लोकांनी जे कामगार युनायटेड बार्जमॅन जे मेंबर्स आसात त्यांनी जनरल बॉडी घेवन म्हाका त्या युनियनचो अध्यक्ष म्हणून त्यांनी निवडला. आनी म्हाजें कर्तव्य आसा की जो कितें कायदो ह्या देशान आसा, जो कायदो कितें सेटलमेंट आसा त्या सेटलमेंटा प्रमाणे ड्युटी आमची आसा, पगार आसा तो तांकां मेळोवन दिवपाची जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी आमी स्विकारलेली आसा. म्हणजे आतां एजन्सी म्हणून आमी एक्चुअली पळय एजंट तांकां एजंट म्हणप नासता. जर ते वेवस्थीत रित्या जर आमचे सेटलमेंट फॉलो करतात जाल्यार अवश्य कोणी एजंट जावचो. एजंट जावपाक आमची कांयच हरकत ना, पण तांचे कडेन इंडिविज्युअल ऑफीस आसचें, तांचे बँकींग सिस्टम आसची, तांचो वेवस्थीत पगार दिवचो. रस्त्या वयले धंदे चलचे ना. म्हणजे पयलीं ज्या पद्दतीन चलताली तें जावचें ना. हेजे फुडें फक्त प्रत्येकान आपलें ऑफीस आसचें. सगळे बाजू ओनरांनी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्यार जाता सगळे बाजू, आमकां कांयच हरकत ना. पण प्रोवायडेड सेटलमेंटा प्रमाणे सॅलरी येवपाक जाय. खणी सुरू जाल्या उपरांत हो विशय सुटावो जातलो अशें बार्श धनी म्हणटात. सद्याक
खणीज सुरू नाशिल्ल्यान आमकां तांचे सेटलमेंट करप शक्य नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. इम्प्लिमेंट जावना म्हणजे आमचे मायनिंग बिजनसूच बंद तशें जाले आनी बरेचशे लोक आमचे ऑलरेडी बिजनस जाताना एक्झीट जाले. आमची एनआय कडेन ऑलरेडी एक मिटींग जाल्या आनी त्या मिटिंगा प्रमाणे तांच्यांनी कितें कितें तांचे प्रॉब्लेम आसा ते मांडल्या. आमी आतां आमचे कडेन जनरल बॉडी घेवन आमचे जे कोण मेंबर उरल्या पळय तांचे प्रॉब्लेम आमी हळूहळू सॉर्ट करपाक सोदतात. आतां फक्त कितें आसा मायनींग जर भायर जायत जाल्यार आमचो कॅश फ्लो आसता पळय तो बेगीन भायर म्हणजे इम्प्रूव जाल्यार आमकां सेटलमेंट इम्प्लिमेंट करपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंय मुक्ती निमतान भाजपा सरकारान केल्ल्या कामांक तेंको दिवपा खातीर हळदोण्याच्या भाजपा युवा मोर्चान मशाल रॅली काडली. पोस्तोडा काडिल्ले हे रॅलीत 150 जाणांनी वांटो घेतिल्लो. हे मुक्ती दिनांक आमकां जे कोणी स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर्स आहा तेंच्यांनी हातभार लायला, तेंच्यांनी आपलो प्राण त्याग केला, तांकां हे मुक्ती दिनाची तेका लागून आमी सेलेब्रेट करता. तेका लागून हांव आल्दोना मतदारसंघाचो युवा नेता आमचे टिमी तर्फे सगळ्या गोंयकारांक आल्दोना मतदारसंघाक हांव मुक्ती दिनाचे हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा. आमच्या गोंयच्या युवांक एक गोंयकार करून खंय तरी भरकटात. खरें म्हटल्यार आमी गोंयकार हे अभिमान आसपाकूच जाय, पण हेच्या पेक्षा खूब अभिमान आसपाक जाय तो भारतीय आसपाचो. आज ज्या स्वातंत्र्यवीर सैनिकांनी गोंय राज्या खातीर आपले बलिदान दिलें तांकां आमी आर्गां करता. त्याच प्रमाणे भारतीय सेनेन ऑपरेशन विजयाच्या अंतर्गत गोंयांक मुक्ती दिवपा खातीर मोठो वांटो आशिल्लो. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन आव्हान करता, गोंयच्या प्रत्येक युवा कडेन आव्हान करता की आमी गोंयकार आसप हे अभिमान आसपाकूच जाय. पूणल्यार गोंयच्या जनतेक भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीन ह्या 60व्या वर्साचे गोवा मुक्ती दिनाचे उणीत परबी दिता. आज खरेंच बरें दिसता की भारतीय जनता युवा मोर्चान एक हो इनिशिएटीव घेवन आल्दोना मतदारसंघान ही मशाल मिरवणूक काडपाचें ठरयलें आनी व्हडा संख्येन युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते तशेंच पक्षाचे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आज जेन्ना आमी ह्या 60व्या वर्सान आमचें पदार्पण करता तेन्ना गोंय सरकार हो फुडल्या एका वर्सान भरपूरशी विकासाची कामां ह्या गोंय राज्यान घडोवन हाडटलो. त्याच प्रमाणे जे आमचे युवा वर्ग आसा हांच्या खातीर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसतल्यो. त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोटोचेर आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें सरलेले आसात आनी गोंयचो प्रत्येक युवा वर्ग हो येणाऱ्या वर्सान स्वावलंबी आसतलो. पूण आयज आमी युवा मोर्चा हांगा जमल्या की एक सिंबॉलीक डे कसो आनी आमच्या सरकारान तरेतरेचे कार्यक्रम जातले एका वर्साचे निमतान. आनी हांव आमच्या सगळे जे कार्यक्रम जाल्या तांकां सगळ्यांक गोंया आमच्या आल्दोना मतदारसंघासून तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. आनी असले कार्यक्रम देशाच्या हिता खातीर आयज जे फ्रीडम फायटर थोड्यांचे सत्कार जाले आसतले, थोडे आमचे मदीं ना, पूण तेंचे खातीर आमकां हें फ्रीडम मेळिल्लें आसा. सगळ्यांनी म्हाका दिसता तेंचे याद करूंक जाय. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीच्या काळात पत्रकारांनी भलायके विशीं लोकजागृताय करून बरें काम केलां अशें फोंडा फर्स्ट संघटनेचो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान सांगलें. फोंड्याच्या पत्रकारांचो कोरोना वॉरियर्स म्हणून भोवमान केलो. ह्या वेळार तो उलयतालो. फोंडा फर्स्ट हे सामाजीक संस्थेन ह्या भोवमान सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. ढवळी फोंड्या हो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यात फोंड्याच्या पत्रकारांचो भोवमान घडोवन हाडलो. हांगा फोंडा फर्स्ट मार्फत जे आमचे फोंडेचे वाठारांतले पत्रकार भाव आसा तांचो आज हो एक ल्हानसो गौरवाचो कार्यक्रम आज हांगा दवरला. पत्रकार म्हणजे आमी अशें म्हणटात की लोकशायेचो एक चवथो स्तंभ, जे 4 स्तंभ आसा तातूंतलो एक स्तंभ म्हणटा तो पत्रकार येता. आनी आज फोंडेच्या पत्रकारांचे तशेंच गोंयभरचे सगळे पत्रकारांचे आज सामाजीक मळार खूब मोठें योगदान आसा. ते मागीर राजकारणाच्या मळार जावं, सामाजीक मळार जावं, साहित्य क्षेत्रांत जावं, कलेच्या क्षेत्रांत जावं, ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत आज आमचे पत्रकार भाव काम करता.
म्हणून ह्या एक 8-10 म्हयन्याच्या काळात तांणी एक वेगळें अशें योगदान दिलें ते म्हणटा ते आरोग्य क्षेत्रांत. जशें आज आमचेर सगळ्यांचेर कोवीड महामारीचें जें संकट आयिल्लें त्या संकटान खुबशे फ्रंट वॉरियर्सांनी काम केलें आनी त्या फ्रंट वॉरियर्सा बरोबर आमच्या पत्रकार भावांनी खूब मोठें योगदान दिलें. जे वॉरियर्स आसले तांचें काम लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम केल्लें आसा. आज पुलीस यंत्रणा काम करताली कोविडाच्या टायमार तांचें योगदान असो एक तेंचें योगदान आसा हें लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम तुमी पत्रकार भावांनी केलें आनी अशें हें तुमचें खूब योगदान आज फोंड्याच्या वाठारांत चालूच आसा. त्या खातीर आमकां दिसलें की तुमकां हांगा आपोवन एक जशें आतां नरेंद्र बाबान सांगलें की थाप मारपाचें काम तुमच्या बद्दल योगदानाची दखल घेवपाचें काम हें ल्हानसो एक आमी एक स्टेप हो घेतिल्लो आसा. संबंध गोंयांत वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पत्रकारांचो कोवीड वॉरियर म्हणून गौरव केलो गेलो पूण फोंड्यान असो पत्रकारांचो जावंक नासलो. कांय लोकांनी पत्रकारांक सहाय्य केलें पूण प्रत्यक्ष वॉरियर अशें म्हणून कोणें अजून तो सत्कार जावं गौरव असो करूंक नासलो. फर्स्ट आमकां गौरव फोंडा फर्स्टाचो जो अध्यक्ष आसा सामाजीक कार्यकर्तो म्हणा जावं फोंडेचो एक राजकीय फुडारी राजेश वेरेकर बाब हेणेन आयज आमकां सगळ्या फोंडेच्या पत्रकारांचो जो गौरव केला त्या बद्दल सगळ्या फोंडा पत्रकार संघातर्फे हांव ते राजेश वेरेकराचें अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत फुडले 5 दीस वातावरण सुकें आसतलें. मळब निवळ आसलें. सांजे वेळार दमट पडूं येता. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसपाक शकता. गोंयान आयतारा वातावरण सुकें आशिल्लें. उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. वातावरण सुकें आसतलें. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीचे दीस घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.